खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विधानसभे खातीर मतदानाची तयारी पुराय. सगळ्याक कडक सुरक्षा व्यवस्था. महत्वाच्या सुवातींनी नाकाबंदी. सोरो आनी पयशांचेर नजर दवरपा खातीर सुरक्षा कर्मचारी रस्त्यार. शेनवारा सकाळी 7 सावन मतदान. दोनशे 15 उमेदवारांचो मतदार शेनवारा थारायतले फुडार. 27 मतदारसंघांनी तिरंगी जाल्यार 13 मतदारसंघांनी स्ट्रेट फायटीचे चित्र. पळयात प्रत्येक मतदारसंघातल्या पयल्या 3 ते 4 उमेदवारांचेर रिपोर्ट. मतदानाच्या आदल्या सांजे राजकीय फुडाऱ्यांनी मतदारांक दिलो संदेश. मुख्यमंत्री कामत म्हणटा स्थिर सरकार दिवपी काँग्रेसीचे सरकार परत हाडात. भाजपा म्हणटा काँग्रेसीक घरात हाडात. दोनूय युतींचे बहुमताचे दावे. पर्येचो वेंचणूक अधिकारी विश्वजीत कृष्णराव राणेक पिट्टा. भाजपाची कागाळ. अधिकाऱ्याक बेगोबेग निलंबित करचो आनी संवेदनशील मतदारसंघांनी पयशे वांटपाचेर नदर दवरपाक बंदोबस्त खर करचो भाजपाची मागणी. आनी खेळा मळार एर इंडियाच्या सगळ्या खेळगड्यांकडच्यान मेळटा मोलादीक सल्लो म्हणटा गोंयचे स्टार बुद्धीबळ खेळगडी भक्ती कुलकर्णी. अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत तानिया सचदेवाक 2007 मेळ्ळी खरी उर्बा. आता खबर विस्तारान. शेनवारा विधानसभे खातीर मतदान जाता. मतदाना वेळार कसलोच बोवाळ जावचो न्हय म्हणून वेंचणूक आयोगान कडक सुरक्षा व्यवस्था दवरल्या. सुमार 3500 गोंय पुलिसां वांगडा सीआरपीएफाच्या सशस्त्र जवानांच्यो 35 कंपन्यो जाल्यार महाराष्ट्र होमगार्डाच्यो 12 कंपन्यो मतदार केंद्राच्या वाठारात दवरल्यात. मतदारांक पयशे वा सोरो वांटपाच्या प्रकारांचेर नदर उरची म्हणून रातच्यो यो वच करपी सगळ्यो गाडयो नाकाबंदी करून तपासतले. सरकारी कर्मचारी शुक्रारा सांजे यंत्रणा घेवन मतदार केंद्राचेर पावले. आमच्यो 1612 पोलिंग स्टेशनाचेर सगळो जो स्टाफ जाय तो तैनात केल्लो आसा. ताजेच बरोबर ह्या फावटी आमी पोल मॉनिटरींग सिस्टमाची जी नवी पद्दत सुरू केल्या ती सगळ्या पोलिंग स्टेशनाचेर आमी टेस्ट करून पळयली आनी ती ह्या फावटी कार्यान्वीत जातली. त्या पोल मॉनिटरींग सिस्टमाच्या हातूंतल्यान आमकां जे रिपोर्ट्स जाय ते सगळे रिपोर्ट्स ऑटोमॅटीक जनरेट जातले आनी ते रिपोर्ट्स आमकां रोखड्या मेळटले. ना जाल्यार मॅन्युअली करीत जाल्यार एक तातूंत चूक जावपाची संभावना आसता किंवा ते उसरा तरी मेळपाची संभावना आसता. ती ह्या फावटी जावचें ना. दुसरें सेक्युरिटी अरेंजमेंट्स आमचे योग्य सारके हातून आसात. 35 कंपनी पॅरामिलिटरी फोर्सीसचे हाडलेले आसात आनी तांकां सगळ्याक आमी इलेक्शन कामाक लायलेले आसात. ताजेच बरोबर एलेबोरेट सेक्युरिटी अरेंजमेंटा खातीर 12 कंपनीज होमगार्डाचे आमी महाराष्ट्रांतल्यान हाडलेले आसात आनी तांकांय इलेक्शनच्या कामांत आसा. ताजे बरोबर 3000 पुलीस गोंयचे सादारणता ते बी सेक्युरिटी अरेंजमेंटान आसात आमच्या कडेन. आमकां खूब कंप्लेंट्स जाल्या की आज पयशांचो वेव्हार खूब जावपाचो आसा कारण आज काल प्रचार सोंपलो आनी आज मदलो निमाणो इंटरविनींग दीस मदलो आशिल्ल्या कारणान आज पयशांचो भरपूर जावपाची संभावना आसा. त्या खातीर आमी एलेबोरेट अरेंजमेंट म्हणजे पुलिशेक कळयल्लें आसा. ताजेच बरोबर जे पॅरामिलिटरी फोर्सीस आसले तांकां सांगलां नाकेबंदी वचत. ज्या जाग्यार एक्सपेंडिचर सेन्सिटीव कस्टन्सी आसल्यो थंय गस्त आनी अशा प्रकारचे सगळे अरेंजमेंट करपा खातीर आमी पुलिशेक कळयल्ले आसा. हातूंतल्यान फक्त इतलेंच आसा की रातच्यो गाडयो बऱ्यो भोंवत रातचे 10 उपरांत ज्यो गाडयो भोंवतल्यो त्या गाडयांची कसून चवकशी करपाचे आमी निर्देश दिल्ले आसा. शेनवारा जावपा आशिल्ल्या मतदानात 10,34,000 मतदार 215 उमेदवारांचा फुडार थारायतले. सध्या दिसता ते राजकीय चित्रा प्रमाण 27 मतदारसंघांनी तिरंगी लढत जातली जाल्यार 13 मतदारसंघांनी स्ट्रेट फायट आसा. प्रत्येक मतदारसंघातल्या पयल्या 3 ते 4 उमेदवारांचेर पळयात हो रिपोर्ट. मांद्रे दयानंद सोपटे, लक्ष्मीकांत पार्सेकार, समीर साळगावकर, पेडणे बाबू आसगावकर, राजेंद्र आर्लेकार, बिचोली राजेश पाटणेकर, मनोहर शिरोडकर, नरेश सावळ, थिवी नीलकंठ हळणकर, किरण कानोळकर, म्हापसा आशिष शिरोडकर, फ्रांसिस डिसूजा, शिवोले उदय पालयेकर, दयानंद मांद्रेकर,
सालिगांव सुरेश परुळेकार दिलीप परुळेकार तुलियो डिसूजा और प्रचांड मेलो कळंगुट अग्नेल फर्नांडिस माइकल लोबो पोरवरी फर्मिना खवटे गोविंद परवनकर रोहन खवटे अर्डोना दयानंद नार्वेकर ग्लेन टिक्लो डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा पणजी यतीन पारेख मनोहर पर्रीकार ताळगाव जेनिफर मोन्सेरात दत्तप्रसाद नाईक सांताक्रूज बाबुश मोन्सेरात दिनार तारकार रुडोल्फ फर्नांडिस सांतांद्रे फ्रांसिस सिल्वेरा विष्णु सूर्या वाघ कुमारजुआ पांडुरंग मडकईकर निर्मला सावंत मये रुद्रेश सोडेनकर अनंत शेठ प्रवीण झाटिये साखळी प्रताप गाउस डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्याय प्रताप सिंह राणे विश्वजीत के राणे वाळपय विश्वजीत राणे सत्यविजय नाईक बंडू देसाई प्रियोळ धाकू मडकईकर दीपक धवळीकर गोविंद गावडे फोंडा रवी नाईक लव मामलेदार गीतेश नाईक शिरोडा सुभाष शिरोडकर महादेव नाईक विश्वास प्रभु देसाई मडकई रितेश नाईक सुदीन धवळीकर मुरगाव संकल्प आमोणकर मिलिंद नाईक नाझीर खान वास्को जुजे फिलिप डिसूजा कार्लोस अल्मेदा कार्ल वाज दाबोळे मॉविन गुदिनो प्रेमानंद नानोस्कार प्रताप मार्दोळकर कोर्ताली कायतान झेवियर मथानी साल्दाना रमाकांत बोरकार नुवे अलेक्स सिक्वेरा प्रभाकर गावडे मिकी पशेको कुर्तोरी अलेक्स रेजिनाल्ड डॉमिनिक गावकर कॉन्सान्सियो डायस फतोर्डा एम के शेख दामू नायक विजय सरदेसाई मडगांव दिगंबर कामत रुपेश महात्मे साव्यो कुतिनो बाणावली वालंका आलेमाव कायतान सिल्वा जॉन फर्नांडिस नावेली चर्चिल आलेमाव आवर्तन फुतार्दो जुजे पॉल कुतिनो कुंकळे जोकी आलेमाव सुभाष नाईक ब्रॅनी फर्नांडिस वेळी फिलिप नेरी रॉड्रिग्स बेंजामिन डिसिल्वा माइकल बेनी दे कॉस्टा केपे बाबू कवळेकर प्रकाश अर्जुन वेळी प्रकाश शंकर वेळी कुडचडे श्याम सातर्डेकर निलेश काब्राल चावड्डे गोविंद सावंत गणेश गावकर अर्जुन सळगावकर सांगे युरी आलेमाव सुभाष फळदेसाई मिंगेलिन दे कॉस्टा and Kankon Isidore Fernandez, Ramesh Tavadkar and Sapnesh Desai. Bureau Report, Prudent Media. मतदानाच्या आदल्या सांजे राजकीय फुडाऱ्यांनी मतदारांक आपापलो संदेश दिलो. फाटली 5 वर्सां स्थिर सरकार आणि गरिबां खातीर काम करपाक वावुरिल्ल्या काँग्रेसीचे सरकार परत हाडात असो उलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन मारला. दुसरे वटेन भ्रष्टाचार आनी म्हारगाय तेंगशेर पावोवपी काँग्रेसीक घरा बसून भाजपा मोगोचे युतीचे सत्ता हाडात असो उलो श्रीपाद नायकान मारलो. मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकर म्हणटा सगळ्यांनी मतदान करचें आनी चारित्र्यवान उमेदवाराक वेंचून काडचें. दोन्ही युतींनी स्पष्ट बहुमताचे दावे केल्यात. काँग्रेस एनसीपीच्या गठबंधनात 1987च्या नंतर एक स्टेबल गव्हर्नमेंट दिला, एक मुख्यमंत्री दिला आणि स्टेबल गव्हर्नमेंट आशिल्ल्यान आमी खुबसो विकास करपाक शकले. आनी म्हणून हांव गोंयकार भाव भयणी कडेन मागतां की हें लक्षांत दवरून
आपल्या कॉन्शियसाक विचारून तांणी वोट करचें आनी म्हाका खात्री आसा की तांचे कॉन्शियसच तांकां सांगतलें की ज्या सरकारान 5 वर्सां स्टेबल गव्हर्मेंट दिलां, ज्या सरकारान गरिबां खातीर 5 वर्सांत कामां केल्यात, तेंच सरकार तेच पक्षाचे काँग्रेस एनसीपीचे गठबंधन परत सत्तेवर येवप हें गोंयकाराच्या भवितव्याच्या दृश्टींतल्यान बरी गजाल अशें तांचे कॉन्शियस तांकां सांगतलें. So once again, we confirm whatever figures my colleagues, our party people, and I have been saying from beginning. So we will get between 21 to 23 seats for sure. Your party alone, right? For the alliance. Well, both allies and together. प्रत्येक मतदार ह्या गोष्टी खंय तरी उबगलेलो आसा आनी ह्या जर गोष्टी जाग्यार उडयतले जाल्यार सत्तेचें परिवर्तन करून भारतीय जनता पार्टी आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची जी एक युती जाल्या त्या युतीक सत्तेर हाडपाची गरज आसा आनी म्हणून मतदारांक आमी आव्हान करतात, प्रार्थना करतात की हे गोंय एक नांवा सारकें गोंय उरूंक जाय आनी गोंयच्यो सगळ्यो अडचणी पयस जावंक जाय, जाल्यार भ्रश्टाचार कमी जावंक जाय, महागाय कमी जावंक जाय. ह्या गोष्टीक लागून मतदारांनी सत्तेक परिवर्तन करचें आनी युतीचें सरकार निवडून दिवची अशी सगळ्या कडेन विनंती आसा. मतदारांनी सुशिक्षीत बरो आनी समाज कामाक अग्रेसर आशिल्लो, समाजाच्या दुख्खांक सहभागी जाणारो आनी निस्वार्थी भ्रश्टाचार मुक्त असो आशिल्लो असो उमेदवार जो आसा तो निवडून दिवचो अशें आमी आव्हान करतात. म्हाका मतदारांक इतलेंच सांगपाचें आसा की वोटींग चुकोव नाका, बेगिनात बेगीन वचा आनी वता आसतना जें कार्ड गव्हर्मेंटान अंदूं नवी सिस्टीम केल्ली आसा, जी BLO म्हणून नॉमिनेट केल्ले आसा तांच्या मार्फत एक स्लीप दिली गेली आसा, ती स्लीप घेवन आनी ताचे बरोबर एपिक कार्ड जें आसता आयडेंटिटी कार्ड घेवन तें दोनूय कार्ड घेवन मतदारांनी बेगिनात बेगीन वचून रांगेत लावचें आनी मतदान करचें. म्हाका तरी दिसता बरे चारित्र्यवान उमेदवार जे आसा तांकां तांणी वोटींग करचें, युतीचे उमेदवार जे आसा तांकां वोटींग करचें आनी अंदू एकदां युतीचे जे आमचे मोगो भाजपा युती आसा ती लोकां खातीर जाल्ली आसा. गोंयची उदरगतीची कामां ह्या युतीच्या माध्यमांतल्यान आमी करून घेतल्या. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.